तेन्ना मोगो BJP बाकी सगळे पक्षाचे नेते हे एकटे आशिल्ले, पूण आमी खंयच बळी पडले ना. आमी प्रामाणीकपणान काँग्रेसी बरोबर रावल्या. आमी केन्नाच ह्या BJPचे जी कितें आमिशां, आमच्याय कार्यकर्त्यांक खूब आमिशां आयलीं, नोकऱ्यो दिता, तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट दिता, तुमकां खंयचे आनी कसले इव्हेंट मॅनेजमेंटाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिता, पूण आमचे कार्यकर्ते बळी पडले ना. ते म्हाज्या बरोबर तटस्थ आसा, प्रामाणीकपणे काम करता आनी 2022 न्हय जाल्यार ते 2017 म्हाज्या बरोबर आसा आनी ती म्हाजी खरी ताकद. ओदू सुद्दां नमूद केला की हांवें तांकां अभिवादन केलां की ज्या कठीण परिस्थितीन ते आमच्या बरोबर रावले. सत्ते मुखार टिकाव धरप हें तितकें सोंपें आसना. विरोधी पक्षांत 5-5 वर्सांचो काळ काडप, विरोधान रावप आनी विरोधान ते सहन करप हें सोंपें काम आसना. हें आमी एकठांयपणान दाखयल्लें आसा आनी हें आमचें बळ आसा. सो आतां तुमी केतन भाई कसो कितें वेलकम करता तुमी काय तुमच्या पक्षा भितर आयज तेजी एंट्री जाल्ली आसा, सो तुमी मेळून काम करतले मुखार काय म्हणटा? मेळून काम करचेंच पडटलें. जेन्ना तेणें आज ओदोळ आमचे MK शेख सरान सांगलां की काँग्रेस पक्षाची ध्येय धोरणां आसा, ती ध्येय धोरणां, तत्वां, मुल्यां तेणें आज एक्सेप्ट केल्या. सो तेणें काँग्रेस पक्षाचें काम करपा लागूनच तेणें एकठांय येवन करपा लागूनच प्रवेश केला न्ही. तेजो आनी कितें हेतू आसूंक शकता? प्रश्न उरलो बाय इलेक्शनाचेर तिकेटीचो. तो तिकेट तेका दिवपाची काय तुमकां दिवपाची अशें कितें तुमच्या भितर कितें जालां? तेजेर अजून कांय विशयूच आयिल्लो ना तिकेटीचो. तिकेटीचेर कांय चर्चा जाल्ली ना. तिकेट कोणा दितली हाचे बद्दल कसलीच चर्चा म्हाजे कडेन जाल्ली ना. पाटेकराक तिकेट दिली जाल्यार तुमी काम करतले काय म्हणटा पक्षा खातीर काय सपोर्ट करतले? आमी पक्षाचे कार्यकर्ते. पक्ष जो निर्णय घेतलो तो आमकां मान्य आसतलो आनी पक्षाक आमी आतांच बाय इलेक्शनाक न्ही, आमी 27 सुद्दां पक्षाक लागून काम करतले. फक्त आमी ह्या मतदारसंघा पुरते सुद्दां न्ही, आनी आमचो जो तालुका आसा मडकय घे, शिरोडा घे, ह्या मतदारसंघान पिरयोळ आमी आमचे पक्षाचे बळ वाडयतले. कित्याक आमी पक्षाचे जशें हांवें आतां सांगलां की गेले 6-7 वर्सां आमी विरोधान रावल्या. हीच आमची एक परिक्षा जी एक दिवची पडटा पळय, ती आमी परिक्षा दिल्या. सो आमचेर कोणाचोच एक दुबाव ना. आमी काँग्रेस पक्षा बरोबर आसतले एकजुटीन. थँक्यू.